सर हालीं पयल्या की थोड्या स्टेटींनी ना इवन युटीन थोडे केसी वाडटा पूण तुजें मास्क कंपल्सरी बीन केला सो गोंयांत तशें कितें घडपाचें आसा ना आतां पळय तूं मास्क घालून आयल्लो आसा ते प्रत्येकानी कॉशियस रावपाची गरज आहा न्ही प्रत्येक मनीस आपलो लायफ आनी आपल्या जिवनाची सुरक्षीत दवरपाक म्हणून परिस्थिती कितें आहा की नवे नवे वेरियंट्स येत रावतले पूण त्याच बरोबर आमी पळयतले आमचे डॉक्टर्स आहा एक्सपर्ट्स आहा तेणीच ठरोवन दी न्ही आनी त्याच बरोबर ओवरऑल इकॉनॉमीक एक्टिविटी ह्यो सगळ्यो गोश्टी चालूच उरूंक जाय लोकांक त्रास भरपूर जाल्लो आसा कोविडाचो त्याच बरोबर गरज तशी पडल्यार पण म्हाका दिसता गोवा राज्य योग्य तरेची पावलां घेतल्या आनी कांय सद्याचे परिस्थितीत बंधन कसलेंच घालून उपयोग ना आनी आमी आसा लक्ष दवरून आमचें आसा कारण व्हडल्यो स्टेटीन वेगळ्या तरेची परिस्थिती आसता त्याच बरोबर सांगूनच ओपन कितें आहा की जर गरज पडल्यार आमी तेन्ना विचार आमी करुया सद्याचे परिस्थितीत म्हाका दिसना आमी कितें करूंक जाय म्हणून आमकां कितें जाय की गोंयची जनता जी आहा ट्युरिजम इंडस्ट्री आहा त्यो चलोवंक जाय त्याच बरोबर आमकां विचार सारको करचो पडटलो आमी कसलेय निर्णय घेतल्यार पूण सद्याचे परिस्थितीन कांयच ना ओके सर आनी बुस्टर डोस आहा पळय तो बाकीच्या कॉमन लोकांक मेळपाक केन्नाच्यान सुरू जातलो कित्याक आतां सगळे प्रायवेट हॉस्पिटलान वता न्ही वॅक्सिनेशन सेंटर बीन ओपन करतले तशें परतून तें हांव डॉक्टरा कडेन उलोवन तुका एक डायरेक्ट ब्रिफींग दिवन वॉट्सॅपाचेर धाडून दिता एक्झॅक्टली कितें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो आनी सर फूल टायम डीन केन्ना मेळटलो ना आमी ते ऑलरेडी ठरयल्लें आसा सरकारान ते बेन्सन दवरला डॉक्टर बांदेकर आसा ते बरें काम करता ते योग्य व्यक्ती म्हाका दिसता तेच आहा ओके थँक्स